नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव आलिशा मेनेझीस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। राजधानीत पणजेन कार्निवालाची धूम, 3 दीस आसतले किंग मोमोचे राज्य। रशिया युक्रेनाची गैर चालूच, अमेरिकेच्या एक्झिट प्लॅनान युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्षाचो न्हयकार। हलशिकावणे उदक गटारांतल्यान साड न्हंयेत, भौशीक बांदकाम खातें करता कितें? थळाव्यांचो प्रश्न। मोपा जोड रस्त्याचे काम चालूच, सुरक्षे खातीर मोठ्या प्रमाणात पुलीस तैनात। कार्निवल महोत्सवाची धूम आयच्यान सुरू जाता। आयच्यान 3 दीस गोंयांत किंग मोमोचे राज्य आसतले। खायात पियात मजा करात असो संदेश किंग मोमोन दिला। रशिया युक्रेन हाचे मदीं रक्तरंजीत संघर्ष चालूच आसा। युक्रेनाची राजधानी किव्हांत रशियन मिलिटरी दाखल जाल्या। किव्हाचेर मिसायल आनी बॉम्ब हल्ले जायत आसा। दुसरे कडेन युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्कीन नागरिकांक आर्मां हातीन घेवपाचें आवाहन केलां। देश सोडून वचपाचे अमेरिकेचे ऑफर ताणें न्हयकारल्या। शेनवारा सेगीत तिसऱ्या दिसा रशियन युक्रेनाचेर हल्ले चालूच दवरले। राजधानी किव्हात फांतोडेर 7 व्हडले स्फोट जाले, देखून लोकांनी घरान, भुयारी मार्ग आनी जमनी पोंदा आसरो घेतलो। खाणा जेवणाच्या तशेंच गरजेच्या वस्तूंचो प्रचंड तुटवडो निर्माण जाला। युक्रेना आड पुकारिल्ल्या युद्धात रशियेच्या सैनिकांनी 30 वरां भितर राजधानी किव्हात प्रवेश करून जगाक अजापाचो धपको दिलो। युक्रेनाच्या सैनिकांक रशियेच्या सगळ्यात घातक सैनिकांच्या आव्हानाक तोंड दिवचे पडटा। देखून युक्रेन ह्या युद्धात फाटी पडिल्ल्याचे दिसून येता। युक्रेना आड जैत मेळोवपाची जापसालदारकी रशियेन स्पेसनाजाच्या स्पेशल कमांडो पगडा कडेन दिल्या। युद्ध चालू जाल्ल्या दिसा सावन आता मेरेन रशियेन युक्रेनाचेर 203 हल्ले केल्यात। ह्या हल्ल्यात युक्रेनाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। मनीसहानी जाल्याच ते भायर अर्थीक लुकसाणय जाला। रशियेन दर्या, हवाई मार्ग आनी जमनी वयल्यान युक्रेनाचेर हल्ले करून युक्रेनाक हात टेकपाक मजबूर केला। दुसरे वटेन अमेरिकेन रशियेचेर घातिल्ल्या निर्बंधाक भारतान तेंको दिल्ल्यान रशिया बरोच चाळवला। ह्या निर्बंधांक आव्हान दितना रशियेच्या स्पेस स्टेशनाच्या मुखेल्यान 5 लाख टनांचे आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भारताचेर पाडपाची धमकीच दिल्या, पूण नासान हे शक्य नाशिल्ल्याचे स्पष्ट केले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। एके वाटेन साळ न्हंय नितळ करतले म्हणटात आनी दुसरे वाटेन हळशिकावणे उदक सोडून परत ती न्हंय प्रदूषित करतात। हें चल्लां कितें? मडगांवचो आदलो नगरसेवक केतन खडकरकारान प्रश्न विचारला। हे हळशिकावणे उदक पयले रस्त्यार व्हांवतले। कितलींशींच आंदोलनां केल्या उपरांत हो प्रश्न सुटावो जातलो। ह्या हळशिकावणे उदकाक लागून कोंब वाठारांतल्या लोकांक खुबसो त्रास जावपाक लागला। घाण्यारे वासाक लागून लोकांक घरांनी सुद्दां रावपाक मेळना। देखून हो प्रश्न बेगींतल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी केतनान केल्या। ह्या दिसांनी रिवर चाल फाटल्या दिसांनी निवळ गेली। ही जी पळय फाटल्यान तुमी पळयता ही सिवरेज ही जो पर्यंत बंद जायना
तो पर्यंत रिवर सालाचो प्रश्न केन्नाच सुटपाक शकना. ही सिवरेज पयली रस्त्यार व्हांवताली ती आमी आड्डी मारून प्रोसेशन काडून सगळें करून डिपार्टमेंटा कडल्यान सारकी करून घेतली. आज ती हांगा फाटल्यान व्हांवता आनी ही फाटल्यान कितली वर्सां जाली फाटल्यानच्यान वता हें कोणाक खबर ना. पण हांगा रावतल्यांक रहिवाशांक डेली रातचो वास दिसान दीस रात तांकां घरान फंक्शनां करपाक मेळना. PWD सिवरेज डिपार्टमेंट न्हिदिल्ल्याचो आळ घेतलो तो ताणें उठचो हें पळोवचें. मागीर तुमी सावथ गोवा कलेक्टराक पसून म्हाजें इतलेंच सांगणें आसा, तुमी जे पळय ते रिवर साल जी पळय तुमी व्हडली टेंडरां काडून हें काडून तांकां परमिशनां पळय दिता, जो पर्यंत हें बंद जायना तो पर्यंत रिवर साल बी करून कांय फायदो ना क्लीन करून. कित्याक हें उदक परत थंय टच जाता. मोपा लिंक रोडा खातीर जमीन संपादन करूनासतना तशेंच बेकायदेशीरपणान झाडां मारून काम सुरू केलां असो दावो करून संबंदीत शेतकारांनी न्यायालयांत याचिका सादर केल्या. तिचो निकाल लागमेरेन रस्त्याचें काम बंद करपाचो आदेश दिवपी नोटीस वारखंड ग्रामपंचायतीन रस्त्याचें काम करपी अशोक बिल्डराक धाडून तांच्या प्रती राष्ट्रीय महामार्ग रान खातें, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी पुलीस अधीक्षकांक धाडला. मात काम बंद दवरपाचे सुवातेर आतां पुलीस संरक्षणांत हें काम सुरू आसा. पंचायतीचे नोटीसीक कोयराची पेटी दाखयल्या अशें तातूंतल्यान सामकार आयलां. सरकार आमकां न्याय दिवपाचे सुवातेर आमचेर अन्याय करता अशें सुवातेर आसलेल्या शेतकारांनी सांगलां. काल आमी पंचायतीनसून ह्या कामाक स्टॉप नोटीस काडली. ती नोटीस व्हरून आमी चीफ इंजिनियर रोडाच्या सेक्शनान निवड केली आलतीलो. त्याच्या उपरांत आमी डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनाक दिली. त्याच्या उपरांत आमी सेम नोटीस एसपीक दिली नॉर्थ गोवा. तरी सुद्दां आयज मोठो पुलीस फाटाक घेवन तेंच्यांनी सकाळी हे काम चालू केलें आणि मशिनान अक्षरशः झाडां मारपाक आनी हे पळय तुमी आमच्या फाटल्यान पळोवंक शकता जे झाडां मशिनान उडयल्या ती पुरपाचें काम चालू आसा. आनी तेंच्या ऑपोजीट आमच्या फाटल्यान फॉरेस्ट ऑफिसराची टीम आसा. आमी फॉरेस्ट ऑफिसराच्या टिमीक आपोवन दाखयले जाल्यार ते आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर सांगता आमी तांकां कांयच एक्शन घेवंक शकना, ते कितेंय करूं शकता. खंय म्हाका खबर ना ते कितें कोण ते खंयचे कितें आनी इतली ऑथॉरिटी आनी हेचेर कसलो प्रेशर आसा तो. पूण आमी तांकां सिंपल रिक्वेस्ट केली की जर खंयचें मशीन जर झाड उडयता आनी तें जर जमनीन पुरता जाल्यार तुमी तें मशीन सीज करूं शकता. जाल्यार ते ऑफिसर सांगता आमी हे सीज करूं शकना, तितली ऑथॉरिटी आमकां ना. जाल्यार आमकां कळपाची गरज आसा की तांकां कितली ऑथॉरिटी आसा तें तरी आमकां कळपाची गरज आसा. तेंच्या फुड्यान अक्षरशः मशिनांनी झाडां उडोवन उरलेली आसा आनी आमी तांकां दोळ्यांनी दाखयलेली आसा आनी ते फक्त सुशेगाद येवन बसलेले आसा, कांयच करूंक ना. हांव तेंचे कडेन हात जोडून रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी जितली तांकां पावर आसा आणि जितली तेंचे कडेन ऑथॉरिटी आसा तितली तरी एक्शन घेवपाची इतले हात जोडून रिक्वेस्ट करता. आता एक स्टॉप ऑर्डर काढून सुद्धा यांची कामां चालू आसा. म्हणजे हांकां पंचायतीक आमच्या व्हॅल्यूच ना. आमच्या पंचायतीन सरपंचान हांकां स्टॉप ऑर्डर काडल्या तेंच्यांनी काम बंद करूंक जाय आसलें. तरी पूण हे कसली ऑर्डर मानी नासतना जबरदस्ती तेंच्यांनी हेंचें काम नेटान चालू आसा. पयलीं इतकें काम फास्ट नसलें, आतां हेंचें काम हांगा चालू आहा, नागजरी चालू आसा तेंचें काम आनी सगळी कडेन काम चालू आसा. तुमी पळोवंक शकता की हांगा जे व्हडले व्हडले वणके मारतात न्हू ते कित्याक मारतात तें खबर ना. मे बी म्हाका दिसता की झाडां तेंच्यांनी जी कड केला न्हू ती पुरपाक लागून हे वणके काडटात पळय. तुमी पळोवंक शकता ते वणके केले व्हडले वणके काडटात ते. आतां आमी आतां गरीब शेतकरी आमी आतां कोणा कडेन वचपाचें, कारण हेंच्यांनी आतां कोण आमचे कडेन आतां ऑफिसर कोण आमचे आयकना. इवन हे ऑफिसर जे आतां हे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ती कोणाच्या ऑफिसरांचे आयकना, आमच्या पंचायतीचे आयकना. जाल्यार आमी आतां कोणा कडेन दाद मागपाची आतां. गोवा कार्निवलच्या निमतान व्यंगचित्रकार मारियो मिरांडा हाचे पिक्चर पोस्ट कार्ड गोवा पोस्ट विभागान उक्तायले. ताचे गोंयची खूब जुने नातें आसा. 2012 तांच्या मरणा उपरांत भारत सरकारान पद्म विभूषण दिवन तांचो भोवमान केलो. मिरांडाची व्यंग्यचित्रां द टायम्स ऑफ इंडिया, इकॉनॉमिक टायम्स अशा देशांतल्या साबार वृत्तपत्रांत छापून आयल्यात. ताणें द टायम्स ऑफ इंडियान प्रसिद्ध व्यंग्यचित्रकार R.K. लक्ष्मण हांचे बराबर काम केलां. सेवानिवृत्ती उपरांत मिरांडा लोटली तांच्या पुर्वजांच्या घरांत रावलो. 11 डिसेंबर 2012 तांकां मरण आयलें.
जीएमसी मुखार महामार्गार पर्यटकांची बस उलटी पडून भिरांकूळ अपघात घडलो. 2 मोटर गाडयेक बसीन धक्को दिलो तशेंच 20 जाणांक किरकोळ दुखापत जाला. महाराष्ट्राच्या दोडामार्ग तालुक्यांतल्या फुकेरी धरण प्रकल्पाविशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडेन दाद मागतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. महाराष्ट्र सरकारान सिंधुदुर्गांतल्यान फुकेरी गांवांत धरण बांदपाक घेतला. धरणाचें काम झुजा पावड्याचेर चालू आसा. ह्या धरणाक लागून पेडणे तालुक्याचेर हावळ येवपाक शकता. कित्याक तर पेडणेची उदकाची गरज भागोवपाक कळणे न्हंय ह्या वाठारांतल्यान येता. हें धरण जालें जाल्यार कळणे न्हंयेक धोको निर्माण जातलो. खडशी न्हंयचेर येवपी बंधाऱ्याक लागून गोंय सरकारान ह्यान आदींच महाराष्ट्र सरकारा कडेन भंय उक्तायला. पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान फुकेरी गांवांत वचून धरणाचें काम चालू आसल्याचे सुवातेची पळोवणी केली. पळोवयात ताचें म्हणणें. खरं म्हणजे महाराष्ट्र सरकारान फुकेरी घाटमाथ्याचेर जे धरण बांदपाचें चिंतला ते चुकीचो निर्णय आसा. कारण एखाद्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र जे आसा त्या वाठारान अशा प्रकारचो धरण प्रकल्प उबारताले जाल्यार त्याच्या खातीर केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याची परवानगी घेवप गरजेचें आसा. महाराष्ट्र सरकारान अशा प्रकारची परवानगी न घेता थंयचे जंगल जे आसा थंयचो विध्वंस केल्लो आसा आणि त्याच्या खातीर फॉरेस्ट क्लिअरन्स जो आसा ते तांकां मेळ्ळेले ना आणि त्याच्या खातीर तेंच्यांनी खोटारडी म्हायती दिवन हांगासर प्रकल्प जो आसा तो उबारपाचे काम जे आसा ते नेटान सुरू केल्ले आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या संदर्भान जो निर्णय घेतलेलो आसा तो योग्य आसा. कारण केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाक जर ह्या संदर्भात रितर कळयले जाल्यार ते ह्या गजालीन लक्ष घालताले. कारण एखाद्या वाठारान प्रकल्प करपाचो आसता तेन्ना त्याच्या खातीर निश्चितपणान वेगवेगळे फॉरेस्ट क्लिअरन्स जे आसा किंवा एनवायरमेंट क्लिअरन्स आसा हे घेवप गरजेचे आसा. 2011 डॉक्टर माधव गाडगीळ कमिटीन हो सगळो वाठार जो आसा तो पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्र म्हणून सांगलेलो आसा आणि त्याच्या उपरांत मुंबई उच्च न्यायालयान जी याचिका सुनावणी घेतलेली त्यानुसार न्यायालयान सावंतवाडी आणि दोडामार्ग परिसरातलो जो वन्यजीव चो अधिवास असलेलो आणि त्यांचे एकंदर हालचाल असलेलो जो पट्टो आसा त्या पट्ट्याचे संरक्षण करपा खातीर राज्य आणि केंद्र सरकाराक सांगलाले. पूण अशें आसतना ह्या परिसरातले मोठ्या प्रमाणात जंगल जे आसा ते तोडून हो प्रकल्प जो आसा तो फुडें रेटपाचें काम जे आसा ते नेटान सुरू आसा. जेन्ना एखादी न्हंय दुसऱ्या राज्यान वयता ती आंतरराज्य असता तेन्ना दुसऱ्या राज्याचेर तेजो कितलो परिणाम जाता त्याच्या खातीर उलोवणी करपाची आसता. ती सुद्धा उलोवणी न करता महाराष्ट्रान सध्या हे सगळे प्रकार जे आसा ते चलयल्ले आसा आणि तेतूंतल्यान लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन तेंच्यांनी केल्ले आसा. आमच्यो खबरो अश्योच चालू आसतल्यो त्या म्हणसर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पूण तुमी खंयच वचूं नाका, पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही माझी उनउनीत परबी हे इनॉग्रेशनाक. आज आमच्या देशान किंवा जगभर आमी पळयता की मिडिया क्रेडिबिलिटी जी आसा पळय ती सामकी सामकी खाली पडल्या. पीपल डू नॉट ट्रस्ट द न्यूज अँड अनफॉर्च्युनेटली दे कीप ट्रस्टिंग द व्यूज which get posted on social media, which get posted on Facebook, and which today is creating chaos, violence and hate not just in Goa or in India but across the world. हो एक मोठो प्रमाणाचो प्रॉब्लम आसा की बातम्या जी आसा पळय ती खरी बातमी जी आसा पळय ती लोकां मेरेन पावना पळय ती. सो म्हाजी अपेक्षा ही की गोमंतक टीव्ही वरिश्ठ हे
पत्रकार जे आसात पळय ते जे आसतले पळय ते गोमंतक टीव्हीन ते खरे बातमी खरे विचार जे आसात पळय ते लोकां म्हऱ्यान पावचे म्हणून. आनी म्हाजी फक्त एक राय तांकां की तुमी टीव्ही चॅनल चलयता पळय तेन्ना गोंयचे मुद्दे जे आसा पळय ते गोंयचे लोकांचे समस्या जे आसा पळय ती गोंयची परंपरा कितें पळय ती ही तुमी दाखोवपाची. आनी अशें फसपाचें न्ही की पक्षाचे प्रश्न कितें पळय ते पॉलिटिकल पक्षाचे विचार कितें पळय ते पॉलिटिकल पक्षाचे समस्या कितें पळय ते आनी पॉलिटिकल पक्षाची परंपरा कितें पळय ते लोकां म्हळ्यार मांडयनाकात. गोंयचे प्रॉब्लम्स जे आसात पळय ते गोंयची परंपरा कितें आसा पळय ती आनी गोंयच्या लोकांची कितें समस्या आसा पळय ती फुडें हाडात. आनी ती केली जाल्यार मिडिया क्रेडिबिलिटी म्हणटा पळय ती आमची वाडटली. And to Gomantak TV and all its editors, all its reporters, I wish you all the very best. It's a big circus out there. I hope that you shine in that circus. परत एक फाट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. बेलपार न्हंय दोंगरे उदकाक शिंपवणा खात्या वरवीं पंप स्टेशन उबारपाचें काम नेटान चालू आसा. हें बांदकाम बेकायदेशीर आसल्याचो दावो करीत पंचायतीन संबंदीत खात्याक काम बंद दवरपाची नोटीस धाडली. दुसरे वाटेन विधानसभेचे वेंचणुके पयलीं ह्या बांदकामाचो शुभारंभ सरपंच रमेश पालेकार हाणें हाच्या हाजिरेंत उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकार हाचे हस्तुकी जालो. आतां तेच सरपंच हें बांदकाम बेकायदेशीर थारोवन बंद करपा खातीर नोटीस धाडटा. शेनवारा मेरेन हें बांदकाम जर बंद उडोवंक ना जाल्यार हाचे आड धरणे आंदोलन करपाची शिटकावणी मोपा पदक्रोशीत पिडितान जन संघटनेन दिली. आयज 16 तारीख आमी लेटर दिल्ले पंचायतीक आनी पंचायतीन स्टॉप नोटीस काडून हे जे बैलपार बंधाऱ्याचे काम जे पंप हावजाचे काम ते वर कॅनलाक उदक व्हरपाचें जे काम तेंचें चालू आहा ते काम जोरात तेंचें चालू आहा. आमी नोटीस दिल्या उपरांत आनी ते दीस रात करीत आहात. आयज आमच्या उदकाचो तेणी आमकां फुडें ते उदक पावतलें काय ना हेजो विचार करिनासतना आमकां विश्वासात न घेता आसतना तेंच्यांनी हे काम चालू केल्लें आहा. आयज अंधाधुंदी करीत आहात. हे एअरपोर्टाक लागून विमानतळाक लागून आनी हे कॅसिनोक लागून हे आमचेर अत्याचार करतात. हे मातर अत्याचार करतात तेका लागून आयज आमी वगीर रावपाना. आयज आमी हांगा ठाम मारून बसतले की हे जर काम बंद जायना जाल्यार हांगाच बसून रावतले असो निश्चय केलो. सपोज हे 2-3 वाजे पर्यंत जर चालू जावंक ना जाल्यार आमी पंचायतीत वचून बसतले आनी ते सरपंच बी येयलो जाल्यार बरें आहा ना जाल्यार आतां वचून आमी पंचायतीत बसतले हे मात्र निश्चित. पगार वाड जावंक नासलेल्यान कॉर्पोरेटिव्ह बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी शेनवारा बँके सामकार धरणे आंदोलन केलें. पगार वाड जाली ना जाल्यार संपाची वचपाची शिटकावणी ताणें दिली. गोंय राज्य सहकारी बँक फाटल्यान कांय वर्सां सावन फायद्यान चलता. अशें आसूनय पगार वाडीचेर मात कांयच जाल्लें ना. फाटलीं 7 ते 8 वर्सां कामगारांचो पगार वाडलेलो ना. 10 ते 15% पगार वाड जावपाक जाय आसली पूण ती 5% जाल्या. फाटल्या 3 वर्सांचो एरियस लेगीत बँक वेवस्थापनान फारीक करूंक नासल्याचें कामगारांनी म्हटलें. We had submitted a new charter of demands revising wages with effect from 1/1/2014. Initially in those years 2014 the bank was saying they are running in a loss. 2018 the bank started making profit. We again asked them, you are making profit, settle. But on one pretext or another the bank has delaying in signing the settlement. 2018 passed, 2019 passed, 2020 passed, 2021 has come, and now today the bank is saying that we are willing to give only 5% wage revision, not from 2014 but from
2021. So generally, the wage revision in the banking industry takes place of 15%, over 15%. But this management is offering a very low wage increase of 5%, and that too also for the past years they are not giving any arrears. In some of the other states, Apex cooperative bank employees get government salary and get government type of pension, but here there is no pension, and the normal wage revision that is due is not being done. So we hope that the government listens to us and the management of Goa State Cooperative Bank listens to us. गोंयांत 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक पोलिओ वासीन दिवपाक भलायकी खातें 27 फेब्रुवारी दिसा पुराय राज्यांत मोहीम राबयतले. सुमार 1,583 भुरग्यांचे वासिनीकरण करपाचें ध्येय भलायकी खात्यान दवरला, अशी माहिती वासिनीकरण अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र बोरकार हाणें दिली. गोंयांत दर वर्सा 5 वर्सां सकयल 100% भुरग्यांक पोलिओ वासीन दितात. ह्या वेळारूच सरकारान 1,05,083 भुरग्यांचें वासिनीकरण करपाचें ध्येय दवरलां. ते विशींचें नियोजन निमण्या टप्प्यान आसा, अशें डॉक्टर राजेंद्र बोरकार हाणें सांगलां. फाल्यां ऑल ओव्हर गोवा बिलो 5 years सगळ्या भुरग्यांक 2 drops ऑफ ओरल पोलिओ घातले. साधारण 1,05,080 भुरगीं आमचें टार्गेट आसा. 667 बूथ्स तयार केले आमी आणि 35 हेल्थ सेंटर्स will be implementing this program through these booths. So every year आमी चडशे almost 100% कव्हरेज करतात. ह्या वर्सा 100% कव्हरेज करपाची आमची मोख आसा. वी आर ट्रायिंग टू डू दॅट. आणि सकाळच्यान सुरू जावन सांजचो 5 पर्यंत चालू उरता. हय एवरी इयर. ना आशिल्लें जाल्लें. आणि विशेष काय ना, आता ऍक्च्युली इंडिया इज डिक्लेअर पोलिओ फ्री 2014. आमकां लास्ट केस मेळ्ळी जी 2011 मेळ्ळी. इट वॉज इन वेस्ट बेंगॉल हावरा डिस्ट्रिक्ट म्हणटा ती. तेजे नंतर आमकां आतां केस मेळूं ना. बट सिन्स पाकिस्तान आणि आमचे अफगाणिस्तान हांगा अजुनूय केसी आसात. थोडे काळ जायना पूण आसात. देर इज एवरी पॉसिबिलिटी तेच्यान आमकां परते येवपाची किंवा चडशी शक्यता आसा. सो आमी आमचे मॅक्सिमम कवरेज दवरून वी हॅव टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन. These doses are irrespective of their previous immunization status. आज कालपर्यंत सुद्धा जर एखाद्या भुरग्याक जर 5 वर्सां सकयल जर पोलिओचो डोस घातला तेन्ना सुद्धा फाल्यां तो घालूं जाय. सो दिस इज irrespective of their previous vaccination status. आणि फाल्यां घालतकच फुडले 2-3 दीस हे आसतले. गोंय पर्यटन खात्यान वास्को कार्निवल उत्सव व्हडा उमेदीन साजरो करपाचो थारायला. गोंयची संस्कृताय परंपरा पुराय जगान प्रसिद्ध आसून लेगीत एक नवी वळख म्हटल्यार कार्निवल उत्सव, अशें माहिती वास्को कार्निवल उत्सव समितीचे अध्यक्ष आनी मुरगांव नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी जयंत तारीन सांगले. वास्कोन कार्निवल 27 फेब्रुवारी ते 11 मार्च मेरेन वेगवेगळ्या संस्कृतीचे कार्यावळ जातली. तशेंच चित्ररथ भोंवडी 28 फेब्रुवारी दनपारच्या 3 वरांचेर मुखेल सोयरे दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी रुचिका काटियाल हाजीर आसतली, अशी माहिती अध्यक्ष जयंती तारीन दिली. वास्को कार्निवल समिती तर्फे विविध सांस्कृतिक कार्यावळ 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मेरेन मनयतले. वास्को कार्निवल उत्सवान मुरगांवच्या लोकांनी आस्वाद घेवपाचो अशें आवाहन केलें. जाल्यार कोविड-19 नेम पाळूंक जाय अशी विनंती तारीन पत्रकार परिशदेंत केली. आयतारा 27 फेब्रुवारी त्या दिसा आमचे जे प्रोग्राम जाता पळय इनॉग्रल फंक्शन जातलें हांगा म्युनिसिपालिटीच्या फुडल्यान आमी हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर थोडे स्टेज सावंड लायट्स प्रोवायड करता. त्या स्टेजीर इनॉग्रल फंक्शन जातलें. त्याच बरोबर आमचे म्हणजे एज अ बिल्ट अप टू सेलिब्रेशन म्हणटा पळय तशें आमची खेळ तियात्रां जातली. 27 तारखेच्यान चालू जातली. ही खेळ तियात्रां विविध ठिकाणी अशी म्हणजे मार्मुगांव तालुका जो आसा पळय त्या 8 ठिकाणी जातली. हे म्युनिसिपालिटीचे भितर अशें ना तर रायट अप टू कुठ्ठाळे पर्यंत वचून आमचे जे कलाकार जे आसा पळय ही खेळ तियात्रां आयोजीत
त्यानंतर मागीर 7:30 आमचे 27 तारखेक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन भुरग्यां खातीर जातलें. मागीर 8 जो आसा पळय 8 कोंकणी म्युजिकल शो बाय नॉर्मन कार्दोस हो म्युजिकल शो जातलो. तो आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या फुडल्यान जी स्टेज घालतले ताजेर जातलो. मागीर दुसरो दीस सेकंड डे जो आसा पळय सोमार 28 फेब्रुवारी त्या दिसा तिनांक फ्लोट परेड चालू जातली. GCCI वतीन शेतामळाक योगदान दिवपाक 4 तरणाट्यांक शेतकाराचो भोवमान केलो. तातूंत 2021 वर्साचो गोंय कृषी रत्न पुरस्कार मोसळ मोले वाठारांतल्या वंदीत आर नायक हांकां फावो जालो. तशेंच कृषी भूषण पुरस्कार खोल काणकोण ह्या वाठारांतल्या गोविंद कामत हांकां फावो जालो. जाल्यार ऑर्गेनीक फार्मींग पुरस्कार हंसापूर पेडणेच्या दिलीप पुंडलीक नारुळकार हांकां मेळ्ळो आनी फादर आल्मेदा हांचो आस्पाव आसलेलो. कृषी विभूषण पुरस्कार जैतिवंत अनिता मॅथ्यू वांकी काप्पन सध्या गोंया भायर आसलेल्यान तिचो मागीर भोवमान करतले. फायली 400 वर्सां माड्डोर ह्या वाठारांत सांगोड हो उत्सव म्हाल्स नारायणी देवीच्या देवळांत मनयतात. हो उत्सव शुक्रारा रातचो जालो. ह्या उत्सवाच्या निमतान देवस्थानाची तळी पुराय दिव्यांनी सजयतात. ढोल ताशाच्या सांगातान आनी म्हालसा देवीचो गजर करीत देवाक होड्यांत बसून थळेंत फिरयतात. हो उत्सव पळोवपाक गोंयचे तशेंच गोंया भायले शेंकड्यांनी लोक येतात. तर आमची बुलेटीन हांगासरूच काबार जाता. हांव अलिशा मेनेझीस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. पूण तुमी खंयच वचूं नाका. रोखडेच आमचे गोमंतक टीव्हीचे आनीकूय खबरो पळयात.